रावली गांवांत बेकायदो काम केल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हस्तक्षेप करचो अशी मागणी सागर गांवकर हांणी केल्या। सर्वे क्रमांक 122-1 हांगा बांदिल्लें घर सामायिक मालमत्तेचेर आसा आनी पुनर्बांदणीचें काम सुरू जावच्या पयलीं अस्तित्वांत आशिल्ली बांदावळ मोडून उडयली असो दावो सागर गांवकर हांणी केलो। जमीन मालकाची संमती घेनासतना वा संबंदीत खात्या कडल्यान गरजेचें एनओसी प्रमाणपत्र घेनासतना हे बांदकाम हातान घेतिल्ल्याचो आरोप तांणी केलो। गांवकाराच्या म्हणण्या प्रमाण तांणी 17 मार्च 2026 दिसा ग्रामपंचायतीन कागाळ दाखल केल्या। ह्या कागाळी उपरांत पंचायतीन तपासणी करून बांदकाम थांबोवपाचो आदेश जारी केल्लो, पूण आदेश आसून लेगीत बांदकाम चालूच आसा असो आरोप करून हो प्रकल्प राजकी प्रभावा खाला सुरू आसा असो दावो तांणी केलो। मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयाचेर स्वता लक्ष घालचो, कायदो कायम दवरचो आनी पिडेस्त पक्षाक न्याय दिवचो अशी मागणी सागर गांवकर हांणी केल्या। काल खंय तरी तुमचो एक व्हिडिओ एक सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला आसा, कितें जाला एक्झॅक्ट इश्यू? एक्झॅक्ट इश्यू म्हणल्यार जे आमचे पयलीं एन्सेस्ट्रल हावज आसलेले, फूल हावज आसलेले, ते म्हगेले काका 2 काका आहा तेंच्यांनी आपल्यालोच पार्ट मोडलो आनी आपल्यालोच पार्ट मोडलो आनी म्हाज्या आसा तो तसो दवरलो आनी सारको कट टू कट तेंच्यांनी तो मोडलो आनी आतां ते कट टू कट मोडलो पळय तेंचे नळे अर्दे उरल्या आनी ते नळ्यांतल्यान म्हज्या घरा सगळें गळटा आनी ते जेन्ना मोडटा पळय तेंच्यांनी म्हाका एक उतरान म्हळ्यार येवन सांगना तेंकां म्हाका तेंच्यांनी एक उतरान बेश्टें म्हळ्यार सांगना। एनओसी ती वेगळी गोश्ट आसली, पूण एक भाव म्हणून तरी तेंच्यांनी म्हाका सांगप आसलेलें की आमी घर मोडटा आनी तुजें कितें आसा जाल्यार हें कर। आमी पळयलें खंय तरी सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो आसा तुमचे ते हेजेर, कितें जालें? तुमी कंप्लेन दिल्ली कोणाक? हय सीएमालो स्टेटमेंट हांव अजाप जालो। रातचो 8 हांव घरा कडेन बसलेलो आनी असो रील स्क्रोल करता सीएमालो स्टेटमेंट येयलो आनी एक स्टेटमेंट तो पळयता म्हाका दिसलें हें म्हाकाच लागता काय म्हणून परत दोनदा चॅक करून परतन पळयलें आनी पळयल्यार सेम एक्झॅक्ट तशें उच्चार तेणी सीएमान आपल्या म्हाजे बद्दल सीएमान काडले आनी तें म्हाका खरेंच दिसलें। कित्याक लागून हें जावचें पडलें? तुमी कोणा कडेन कंप्लेन केल्ली अशी ह्या बाबत? कंप्लेन पंचायतीन जेन्ना स्टार्टिंगाक हांवें 17 तारखेक कंप्लेन केल्ली सेक्रेटरी मेटोळी पंचायत हे फोटोसलान केल्ले हे आमगे एन्सेस्ट्रल हावज म्हणून आनी हे तेंच्यांनी मोडला अशें आनी हो म्हागे इतलो पार्ट मोडला फक्त कित्याक मोडला विथआवट जॉयंटली ते आमगे जॉयंटली आसलेले आनी म्हाका सांगनासतना तेंच्यांनी मोडलें इतलेंच 17 तारखेक। तेजे फाटल्यान मागीर कंप्लेन अशी आसली की इल्लिगल ब्रेकिंग ऑफ हावज वॉल्स एंड रिकन्स्ट्रक्शन विथआवट एनओसी म्हळ्यार म्हाका सांगनासतना तेंच्यांनी आमगेलें घर मोडलें आनी हांव तितूकूच रावतालो सो दॅट तेंच्यांनी एटलिस्ट म्हाका सांगप आसलेलें तें तेंच्यांनी सांगना। तेका लागून हांवें फर्स्ट लेटर केल्लें 17 तारखेक आनी दीस 17 तारीख जावन 17 तारखे फाटल्यान हांवें 6 तरी लेटर केली पंचायतीक की हें काम बंद जावपा जाय, स्टॉप कर म्हणून आनी 17 तारखेच्यान 6 लेटरा फाटल्यान म्हाका तेंच्यांनी हांवें 17/3 म्हळ्यार 17 मार्चाक लेटर करपाक स्टार्ट केल्लें आनी जेन्ना स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली ती 12 मे म्हळ्यार अशें तशें तांकां 2 म्हयने होच इश्यू हँडल करपाक लागलो। स्टॉप ऑर्डर काडपाक ताका 2 म्हयने लागले। आतां कित्याक लागले आनी कशें लागले ते पंचायतीक खबर आसतली। तेजे मागीर आतां प्रोसेस कितें जाल्लो आसा सद्या? आनी आतां प्रोसेस स्टॉप ऑर्डर काडून परत काम तशा तशें चालू आहा। कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें तेंच्यांनी बंद कर, तेवूय आयकना ते आनी लास्ट तो पंचायत म्हाका परत इन्स्पेक्शनाक येता हांवें तेंकां परत लेटर केलें, परत 4-5 लेटर केली की सायट इन्स्पेक्शन कर, काम चालू आहा आनी सरपंच पंचायती थ्रू म्हाका लेटर करीत रावताले। 26 तारीख डेट दिताले, सरपंच बरना म्हणटाले, मुखार धुकलिताले, परत 3 तारीख दिताले, सरपंच बरना, सरपंच हांगा गेला, सरपंच थंय गेला, परत डेट दिताले आनी अशें करून 8 दीस गेले। 8 दीस करून मागीर लास्ट टायम हांवें म्हागे बायलेक सांगलें तूं वच आनी विचार म्हणून सांगलें, म्हाका म्हणल्यार बेजार येयलो। सो मागे बायल गेली आनी बायलेन ताका थंय सांगलें आपूण जीव दितलो, तुमी जर आतां जर सायट इन्स्पेक्शनाक येयना जाल्यार हांव जीव दिता अशें म्हणटकीर सरपंच आनी सेक्रेटरी सायट इन्स्पेक्शनाक गेले 9 तारखेक ह्यो 9 तारखेक 8-10 दिसांनी
आनी तेवूय बी येयनासलेले रिजन सांगताले आनी सरपंच त्याच दिसा आमकां थंय मेळ्ळो आनी तांकां खबर ना आमी थंय येता म्हणून तेकाच लागून ते सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी ते सायट इन्स्पेक्शन करून काम चालू आहलें काम एक्चुली कंप्लीट जावपा येयलां स्लॅबूच घालपाचो उरला ते कंप्लीट जावपा येयला तेन्नाच ते सांगताले आनी सरपंच तांकां सांगतालो की हें पळय तुगे काम चालू आहा तें बंद कर म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराक सांगतालो ते काम करप्यांक सांगतालो आनी ते हांसताले आनी सायडीच्यान ते कोण एक्यूज आहा पळय ते कंप्लेन घातलेली ते अशें करून हांसताले की खरेंच म्हाका दिसलें हेंच्यानी कोणा तरी बरो फावर लायला पॉलिटिकली आनी हे म्हाका हांसता म्हळ्यार हांवें कंप्लेन केली आनी ते हांसता तेजे पयलीं 2 दीस पयलीं हांवें पुलिसांक कंप्लेन केल्ली आनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टरांगेर काम करता म्हणून तेंच्यांनी येवन तांकां सांगलेलें दुसरे दिसा येनाका म्हणून तरी पूण ते परतून येयले आनी मागीर दुसरे दिसा परत पुलीस स्टेशनार गेलो आनी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली आनी तांकां सांगलें ते म्हणपाक लागले परत घरा कडेन दुसरे दिसा हांवें 112चेर डायरेक्ट कॉल केलो 112चेर कॉल करून पोलीस येयले आनी ते सांगपाक लागले तुमचे सिवील इश्यू आसा आमी कांय करपाक शकना तूं पंचायतींत कितें तें पळय नाजाल्यार वयर पळय म्हणपाक लागले आनी पंचायती थ्रू तरी कांयच जायना एक्चुली पंचायत रिस्पॉन्सिबल आहा हें सगळें करपाक आनी ते एक्शनच घेत ना स्टॉप ऑर्डर काडून सुद्दां काम चालू आसा म्हणल्यार खंय तरी पंचायती सुद्दां ते स्टॉप ऑर्डर काडून काम चालू आसा म्हणल्यार ते इल्लिगलिटी सपोर्ट करता दिसताले इल्लिगलिटी सपोर्ट करता आनी हितून तेंगेले पॉलिटिकली प्रेशर घालून ते इल्लिगलिटी कंप्लीट करपाक सोदता अशें जालें म्हळ्यार हितून सरपंच मेन हें जाता की तो सायट इन्स्पेक्शनाक येवपा तो आसत ना बरो नासता हें नासता पूण ताका फाटल्या दिसा हांवें पळयलें जेन्ना तो म्हाका डेट दितालो पणजे खंय तरी एक हें दिवपाक पावतालो तो प्रेस दिवपाक पावतालो पूण ताका हांगा नेत्रावळी सायट इन्स्पेक्शनाक येवपाक ताका टायम नासलेलो मागीर आतां डिमांड कितें आसा तुजो डिमांड म्हणल्यार सरकाराक कितें सांगपाक सोदता सरकाराक आनी जी सीएमान व्हिडिओ काडलेली सीएमाली तिका हांव सांगपाक सोदता ते सीएम रावन नासलेलो सीएमान फक्त एकच सायड आपली सांगलेली आनी दुसरी सायड हांवें ताका रिप्लाय म्हणून म्हाजो व्हिडिओ काडलेलो तो ताका पावलो ना पावलो तें म्हाका खबर ना पूण हो म्हाजो डिमांड आसलो आनी म्हाजो फक्त डिमांड इतलो आहा सरकारा कडेन की कोणी तरी तें पळोवचें हें कित्याक अशें करता पंचायत नेत्रावळी पंचायत ही अशी कित्याक करता की इल्लिगलिटी सपोर्ट करता आतां हें जर अशेंच जालें मात सारकी गरीब भुरगो हो जर असोच जालो जाल्यार फाल्यां सकाळीं सगळे जे गरीब जे आसा तांकां ते अशेंच करतले हें खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून हो म्हाजो व्हिडिओ आसलो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर